मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता आनी ह्या संजेच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक आनी आयच्या ह्या भक्तीपणाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीस पेडयता वलेरियन डी अल्मेडा काय्यार, विनय सिक्वेरा किन्युगळी, थॉमस कुटिनो मादा तेरेजा वाडो. प्रत्येक ते साव बसून मीस पेडयता जया डी अल्मेडा काय्यार. देवदीन इलारी सेरावोच्या आत्म्या बसोद मीस पेडयता एडविन आनी ज्योती सेरावो मादा तेरेजा वाडो. देवदीन रिचर्ड नजरेच्या आत्म्या बसोद मीस पेडयता हेलेन नजरेत मादा तेरेजा वाडो. देवदीन रिचर्ड नजरेच्या आत्म्या बसोद मीस पेडयता प्रवीण लेतिशिया नजरेत मादा तेरेजा वाडो. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. सुमयेची मजर करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मनादी बाप मायकल मस्करनास, प्रस्तुत बेळ्ळोर पिरगजीचे विगार ते जावन आसात. आमच्या तो वारेड्यांत कटील पिरगजीचे विगार जावन 6 वर्सांची अपूर्बायची सेवा ते दिल्ले जावन आसात. ह्या पुंतळारी हांगासर येवन आमकां मंगळाराच्या भक्तीपणाक पेस्ता वेळा भक्तीपण चलोवन व्हरूंक तांणी आमकां आदार दिल्लो आसा. केन्नाय कुमो करूंक तयार आसचे एक मागण्याचे व्यक्ती ते जावन आसात. तांचे लागीं विसरलेल्या वेळार मोगान आयचें हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे खातीर मागोवंक ते ओपन हांगासर आसात. ते करून सगळ्या पिरगस कुटुंबा तर्फेन हांगासर हजराच्या हरी एकल्याच्या तर्फेन बाप मायकल मस्करनास तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत पाद्रेपण. थँक्यू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. प्राचीत काळाचो 5वो आयतार. मोगाचे न्हू प्राचीत काळ आमची क्रिस्तांवांजिनी वरोवन पळोवंक आनी पाताक सणून पुणार जिवंत क्रिस्ताक भेटोवंक तयार करचो वेळ. आयची देवस्तुती आमच्या रक्तमासाच्या ओडण्यांचेर जैत व्हरून देवाचे खुसे प्रमाणे पविस्तानाचे आपोवणे नव्यान जियोवंक उलो दिता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची काकृत मागोवन ताचे खुसे प्रमाणे जियोवंक गरजशी कृपा मागया. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी शारिरीक रितीन जीव आसा, आत्मीक रितीन आमी जीव आसा की म्हणलें आमी आमकां विचारूंक जाय. ल्हान सुखीकन आमी पातकांत जिवन आसता आसतना आमी आत्मीक रितीन इल्लें इल्लें मरण पावता. आमचे थंय
तो जीव आसना जियेता खरें पूण तो संपूर्ण शारिरीक तशेंच आत्मीक रितीन आमी जिवाळ जावन जियोंक जेजू आशेता देखून सस्नीक जिवीत जोडीचे तर आमच्या आत्म्याची आमी सांबाळ करूंक आसा तो सांबाळूंक बऱ्या करण्या मरिपात बऱ्या जिणे मरिपात बऱ्या कृत्या मरिपात आमी तो जिवाळ दवरूंक जाता देखून जायते फावटी आमी आमच्या आत्म्याची आमी जतनाई करनातल्या खातीर ल्हान सुखी कर्ण आमी जियेल्ल्या खातीर देवा लागचें बक्षुणी मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडो अपराध ह्या पासत बेगीन सदां समकार मरये सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर पददार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पादकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया अमार देवा आमच्या मोगाळ बापा लाजराक मरणांतलो जागोवच्या आदीं तुज्या पुताक जेजून अशें परगाट केलें हांव पुणार जिवंतपणांनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विस्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जिवंतपणांत ह्या पास्का समूहेर संपूर्णान वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या पोंडांत कुसतेल्या समेस्तांक दयाळेन फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना एजकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर काडटलो हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळी जातलें हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवन जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळी जातलें उलयता तो सर्वेस्पर देव देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार संपूर्ण सुटका ताची तावून येता सर्वेस्परा सोमे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताची तावून येता पातळांत सुम्या हांव तुका बोप मारता सोम्या आयक मौजो ताळो तुझे कान चितिवून दी म्हज्या कालते विनंतीच्या ताळ्या सर्वेस्परा सोमे
सोम्या जर कोटेपणा लेखशी सोम्या तुझे मुखार आवाज कोण तुझे लागी आसा देखून पातकाचे मोग स्थाने आमकां आसा तुजी भयाबक सर्वेस्परा सोमे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे गावून शेता सर्वेस्परा सोमे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे गावून शेता. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, रक्तमासाक काळजातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देव थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोस तुमकां जीव दिप्ती सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. हांवूच पुनः जिवंतपणाने जिवीत म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बेतानियांत लाजर नांवाचो कोण एकलो पिडेंत पडुल्लो. मोरी आनी तिची भयण मार्ता थंय जियेताली. मोरी म्हळ्यार सोम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसुल्ली ती वायटांत पडुल्लो लाजर मोरयेचो भाव. सोम्या तुज्या मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकताच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडपी आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मरियेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत ही जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक पाटया. शीच म्हणाले मेस्त्री आतां जुदेव तुका पात्रावंक सोदताले आनी तूं थंयच पाटी बेताय. जेजून जाप दिली 1 दिसाक 12 घंटे आसात न्हय. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदळून पडना कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पूण रातीक चलता तो आदळून पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचोन ताका उठय जाय.
ताचे शीस ताका म्हणाले, सोम्या ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशांत उलयल्लो. पूण शीस न्हिदेच्या विशेवा विशांत म्हूण समजलें. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजर मरण पावला, पूण हांव थंयचो नातलो देखून तुमचे पसत संतोश पावता. हें सर तुमी सतमनीशें घडलां. येया आमी आतां ताचे सरशीं वचुया. तो जवळो म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगात्या सैशा लागीं म्हणालो, आमी वचून ताच्या सांगाता मरया. जेजू येवन पावतना लाजराक फणान दवरन 4 दीस जाले म्हण तांकां कळीत जालें. बेतानिया जेरुजलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयत. शाराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरी एक मेळोवन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकताच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागल्लें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनो जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनो जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरोचो ना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हूण हांव सत म्हणटां. इतलें म्हणून ती पाटी गेली आनी आपले भयणीक मरयेक खुशीन आपोवन मेस्त्री आयला, तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकताच मरी सट्ट करून उठोवन तो आसले कडेन गेली. तेदवां जेजू वाड्यांत येवन पावोंक नातलो. तो आनीकी मार्ता ताका भेटली त्या जाग्यारच आसलो. घरांत मरयेचो सांगात करून तिका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जुदेव मरी सट्ट करून उठोवन भायर गेली तें पळोवन तिचे फाटल्यान गेले. ती कांय फोंडा सरशीं रडोवंक बेता जायजे म्हूण तांणी चिंतलें. जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयताच मरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली, तोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. ती आनी तिचे सांगाता आसले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोम्या येवन पळय म्हणून तांणी ताका जाप दिली. जेजू रडलो. तोळ जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना गाय. जेजू परत्यान कळबळ्यांनी बरोवन फोंडा सरशीं आयलो. माटया बरी आसले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्ल्याची मार्ता भयण मार्ता म्हणाली, सोम्या तो मरोन 4 दीस जाले, येदोळूच ताका घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हणून हांव तुका सांगलां न्ही. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर उबारन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमनचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटाच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. तांचे हात पांय फळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुटलायिल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचो. मरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमनूंक लागले. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मगाच्या भाव भयणीनो,
लाजरचें मरण आनी जायते जण थंयसर मोरी मार्ता जुदेव जेजूचे शिस हर एकल्यांचे एक एक चिंतप थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा. जेजूक खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू तक्षण वचना. एक सवाल आमच्या मतीक उदेवंक बरो, जेजू मोरी मार्ता लाजराचो मोगाचो ताका तें कुटुंब बारी मोगाचें, तर मोगाचो इश्ट मरण पावला म्हणल्या उपरांतय तो वचना. कित्याक की म्हळ्यार थंयसर देवाचें उतरांत आमकां जाप आसा. जेजूस आमकां सांगता थंयसर देवाची महिमा परगट जावंक आसा आनी हर एकल्यांनी जेजूक सत्मानूंक आसा. देखून जेजूक सत्मानल्या शिवाय देखून थंयसर मार्ता मोरी थंयसर जेजूक सत्मानच्या विशयांत तूं आसुल्लोय जाल्यार म्हळ्यार तूं आसुल्लोय जाल्यार आमचो भाव मोर्त नातलो. आसुल्लोय जाल्यार मात रे, तूं नातलोय जाल्यार आतां नातलो न्ही की मरण पावला 4 दीस जाले, 4 दीस मरण पावून जाल्यात. आतां शिळा काडूंक सांगतना सयत ते इल्ले फाटी फुडें करतात, इल्लेशे फाटी फुडें करतात. कित्याक घाण येता म्हणून. जेजूच्या त्या उतराच्या सक्तेचेर तांकां फत येणी तितली थंयसर पावना. देखून जेजू म्हणटा तुमी सत्मानल्यार जाले, तुमी फत येयल्यार जाले. आनी देखून शिळा ताचें सांगल्या उपरांत थंयसर उक्ते करतात आनी उक्ते केल्या उपरांत जेजू लाजराक जिवंत करता. सांगोस्तीन म्हणटा 3 हंताचें आमच्या जिविताचें म्हणजे आत्म्याचें मरण जाता. पवित्र पुस्तकाच्या उल्लेखान आमी सांगचें जाल्यार जेजू त्या जाणांक जिवंत करता. एक जायराची धूव आनी दुसरे विधव स्त्री नायन गवंसो विधव स्त्रीच्या पुताक आनी तिसरें लाजराक जिवंत करचें घडीत आमी आयकता. पयलें आमचें मरण थंयसर 12 वर्सांची स्त्री चली मरण पावल्ली. जेजू तिका जिवंत करता जायराची धूव. आनी उपरांत मरणाच्या फेटयेंत व्होंवन व्हरता आसतना एकलो सुपूत त्या विधव स्त्रियेक जेजू बिरमत पावोवन ताका जिवंत करून उठयता. आनी ताच्या मोगाचो इश्ट लाजर तिसरें मरण पावोवन 4 दीस जाल्या उपरांत थंय ताका जिवंत करता. देखून जेजूची सकत कितें म्हणलें ह्या 3 घडींतल्यान आमकां कळी जाता. आनी सांगत अशें आमच्याय जिविताक एक दिश्ट घालूंक उलो दिता. हें मरण आमच्या आत्म्याचें म्हणजे आमी इल्ले इल्ले मरता. आनी अशें अकरेक लाजरा बरी संपूर्ण आमच्या आत्म्याचें मरण जाता आनी थंयसर स्पर्श ना. आमच्या आत्म्याचें मरण जालां म्हूण कळचें कशें? कळचें कशें की म्हळ्यार आमकां हेरांक कश्ट येतना जावंक पुरो या आमी सूख करतना जावंक पुरो पातकांत जियेतना जावंक पुरो आमकां कांय भोगना. ल्हान सुखी आमी करतना आमकां कांय भोगना. कित्याक भोगना? आत्म्याचें मरण जालां. थंय कांय स्पर्श ना, कांय स्पंदन जायना, कितेंय आमकां भोगना. पटी मारल्यार गी या ल्हान सुखी केल्यार गी या हेरांक अन्याय केल्यार गी वायटांत आमी जियेल्यार गी आमकां कांय भोगना, कांय जायना. चलता आज फाल्यां परवां. आनी जायते फावटी कुमसार वर्सांत एक फावटी भारी कश्टांनी आनी नंतर कुमसार येतना कुमगार हर एका आयतार आमी घेता. देखून मेळ्या पातकांत मेळ्या काळजांत रावून आमी सेवता आसतना आमच्या आत्म्याचें मरण जालां म्हूण सांगयत न्ही गी. देखून मोगाळ भावा भयणीनो जेजू लाजराक जिवंत करन थंयसर आमचें जिवीत खंयसर आसा गी म्हणलें तो आमकां विचारता. आनी थंयसर लाजराक तो म्हणटा शिळा उक्ते केल्या उपरांत लाजरा भायर ये म्हणटा. लाजरा भायर ये म्हूण आपयता. आज आमकां हर एकल्या की त्या लाजरच्या नांवा कडेन आमचें नांव घालून आपयता भायर ये. खंय तावन भायर येजी आमी? आमच्या पातकाच्या सवयेंतलें, आमच्या मेळेपणांतलें, पातकाच्या कुसाडायेंतलें, हग्यांतलें, मोसरांतलें, रागांतलें, स्वार्थांतलें, आमच्या हर एका वायटांतलें आमी भायर ये जाय.
आनी केदळ आमी भायर येता थंयसर आमकां जीव मेळटा देखून जेजू म्हणटा हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो देखून जेजूक सतमानून पातयेवन आमी जियेत आसतना असल्यो जायत्यो घडितां आमी पळोवंक शकता आनी संपूर्ण जेजूचें तें पुनर्जिवंतपण भोगूंक आमी शकता आनी हेरांक आनी जायते फावटी आमी मरण पावल्या गे म्हळ्यार आनीकी जायतीं सन्निवेश आमच्या जिवितांत आमकां दिसून येतात ते जावन आसा जायते फावटी आमी बोक्सिनांतल्या वेळार फातकांत जियेल्या वेळार हेरांक रागान आमी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता तुजी खाणीक मागणें भेटयत आसतना तुज्या भावा कडेन भयणी कडेन तुका राग आसा जाल्यार पयलें राजी जा उपरांत तूं मागणें खाणीक भेटय मस्त फावटी आमी मनस्ताप राग द्वेश दवरनूच खाणीक भेटयल्या मागणें केल्ल्या मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आसा आनी आमकां तें कांय भोगना जाल्यार आमच्या आत्म्याचें मरण जालां म्हणलें कळीत देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी शारिरीक रितीन जीव आसांव खरें पूण आत्मीक रितीन आमी जिवाळ आसा जे आत्मीक रितीन जिवाळ आसल्यार आमकां खरें समाधान मेळटा हेरांक भोगसूंक जाता हेरांक बरें करूंक जाता हेरां विशयान हेरांक कुमक करूंक जाता आनी आमचे लागीं आसलें वांटून घेवंक जाता आनी जायते आमी बरें करूंक साध्यता आमकां मेळटा देखून नांतर कितें जालें नांतर आमी इल्लें इल्लें मरण पावून अखेरेक आमकां सगळें आमच्या जिवाचेंच आत्म्याचेंच आमी नाश करची परिस्थिती येता कुसडाय पडल्यार उक्ती करूंक जायना देखून मोरयेक आनी मारताक थंय शिळा उक्ते कर म्हणटा आसतना इल्लो दुबाव जालो जावंक बरो दुबाव जालो कित्याक म्हळ्यार तो मरण पावला आनी तांकां कळिता जेजू एक दीस सकाळांक पुनर्जिवंत करतलो आनी जेजूच्या शिकवणेंत तांणी आयकलां देखून जेजू लाजाराक जिवंत करता म्हणलें थंयसर तांकां पत्योंक इल्लेशे कश्ट मारले भावार्थ देखून जेजू तांकां पयलें भावार्थांत दृढ करता घट करता उपरांत थंयसर लाजाराक त्या पोंडांतले भायर येवंक आपयता आज आमकां आमच्या पातकाच्या सवयेंतले ह्या कुसाडाय आमी म्हणयेत त्या 4 दीस जाल्यात म्हूण तांणी सांगलें लाजाराक मातयेक पावणू आनी थंयसर ताका आपण व्हरतात खंयसर ताका मातयेक पयलां थंयसर ताका आपण व्हरतात आनी उपरांत पोंड उक्तें केल्या उपरांत थंय जेजू ताका जिवंत करचें तें घडीत आमच्याय जिवितांत आमकांय तो नवो जीव दिता केदाळ आमच्या त्या पातकाच्या कुसाड्यांतले भायर आमी आयिल्ल्या वेळार जर आमी भायर आमी येवंक म्हणना आमी कुसोवन वेता नास आमी जाता आमच्या आत्म्याचें नास जालें जाल्यार आमचें सगळें आमी कितलेंय वावर करयेत कितलेंय काम करयेत पूण आत्मो आमी सलवार करना जाल्यार ताचें फळ आमकां मेळना मोगाळ भाव भयणीनो आमी खंयचे अपराजीत काळार आमी इल्लें बरेंपण आमी करता प्राजीत करता दंडवणी करता उपवास करता सडीत मागणें करता हें सगळें आमच्या पथकाक आमी पारीकपण दिवन आमच्या आत्म्याचो जीव परत फाटीं जोडूंक आमी हरएकलोय प्रयत्न करूंक जाय म्हणलें जेजू आज आमकां सांगता देखून आमच्या आत्म्याक खरो जीव मेळा जाय आनी तो जीव जेजू दिवंक शकता जेजू आमकां सोदून येता आनी आमी नाश जाय म्हणून तो आशेना आमचे नाश ताका संतोश दिना सर्वेस्पर देवाक सयत आमचे नाश जावचें ताका संतोश दिना बगार ताका बेजार दिता जेजू रडलो म्हूण आमी म्हणटा जेजू रडलो थंयसर खरो भावार्थ नातलो एका कुशीन पळया थंयसर शिळा उक्ते करूंक फाटीं फुडें करता दुबाव करता देखून जेजू रडलो जेजू आज आमकांय पळोवन रडता खंयसर आमी परिवर्तन जायनातल्या वेळार आमचें उणेपण वळखूंक आमी फुडें वचनातल्या वेळार जेजूय आमकां पळोवन रडता देखून जेजू रडता त्या दीस थंयसर लाजराक ताच्या मोगान मात्र न्हय आमचे पासून तो रडता आमकां तो राखून रावता फाटीं आपयता सुकोवन गेल्ल्या बोकराक थंयसर आमी पळयता 100 बोकरे आसून एक सुकोवन गेलो जाल्यार थंय 99 सोडून एका फाटल्यान तो वेता ताका म्हळ्यार एक बोकरो सयत ताका मोलादीक हरएकलोय मोलादीक म्हणलें तो थंयसर रुजू करता मोगाळ भावा भयणीनो आमी आमच्या पदकाक
आमी फाटीं येता आसतना जेजू कितल्या संतोशान आमकां स्वागत करता, कितल्या मोगान आमकां स्वागत करता म्हणलें वेंचीक पुताच्या ओपारींनी तो आमकां दाखोवन दिता. वेंचीक पुताची ओपार सगळें बापयचो वांटो घेवन सगळें विभाड करन सगळें तो ताच्या इश्टा सांगाता घंबात मारन सगळें विभाड केल्या उपरांत तो थंयसर ताका सगळें ताच्या हातांतलें पयशे आस्त बदीक खाली जाल्ल्या वेळार थंय दुकराच्या गुडांत काम करता आसतना जेवंक खावंक नातल्या वेळार दुकरांनी खावचें खाण सयत खावन आपूण पोट भरता म्हूण थंयसर गेल्लो आनी थंयसर ताका देवाचें उतर म्हणटा शेकी ताका भूद आयली. वय मोगाळ भावा भयणीनो, ताका दुकराच्या गुडांत भूद आयली मात्र न्हय, तो चिंता कामागार सयत आपल्या बापयच्या घरांत कितल्या संतोशान आसात, कितल्या समाधानान आसात आनी आपूण फाटीं वेता नवो जीव जोडूंक परत. आनी थंयसर ताच्या मतीक जायतीं सवालां येतात आनी देवाचें उतर आमकां सांगता थंयसर फाटीं वेता आसतना जर तर बापयन स्विकार करिना जाल्यार कित्याक बापयचो वांटो ताणें घेतला, सगळें विभाड केलां, आतां परत फाटीं वेता आसतना बापयन स्विकार करिनातल्या वेळार कितें करचें थोवळ ताची जाप जावन आसा. म्हाका एका गुलामा परी लेख, हांव एक गुलाम आनी खामाचो सेवक, पूण पळया मोगाळ भावा भयणीनो, देव कितें करता, देव बापाचें मन कसलें म्हणलें त्या वेंचीक पुताच्या बापय मुखांतर जेजू आमकां सांगता. थंयसर हें सगळें तो चिंतून वेता आसतना थंयसर ताचें मन परिवर्तन करून वेता आसतना पूण बापय फळयलेंच आपल्या पुताक बटलून धरता, संतोश पावता, गम्मत करता, दाबाजो करता, कित्याक ताचो सुकून गेल्लो पूत फाटीं आयलो. देखून अशेंच घडटा आमी आमच्या पातकाक फाटीं येता आसतना जेजू आमकां नवो जिवान भरता. कशें लाजराक ताणें जीव दिलो तसो जीव आमकांय दिता. आमच्या आत्म्याक मरण पावल्या आत्म्याक तो परत जीव दिता आनी अशें थंयसर संतोश समाधान आमकां फावो जाता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता आमी आत्म्यांत मेल्यावंगी जीव आसा गी म्हणलें आमीच आमकां थनकी करिजे. देखून जेजू न्हू त्या सिसांनी त्या लोकांनी आनी थंयसर आसल्या सक्कड जुदेवांनी फात येवच्या खातीर जेजूक सतमानच्या खातीर थंयसर 4 दिसां उपरांत तो वेता आनी थंयसर लाजराक जिवंत करता. ताची महिमा तो परगट करता आनी सर्वेस्पर देवाची महिमा ते पळयल्ले हर एकलोय जेजूक फात येवंक सतमानूंक फुडें सरतात, भावार्थ घट करतात. आज आमचो जीव परत आत्मीक रितीन मेल्लो परत आमी तो जीव करूंक आमी फुडें सरूंक जाय आनी नातर तो मरूंक सोडलो जाल्यार आमी नास जाल्यार सर्गीचें राज आमकां मेळचें ना. देवा सांगता आमी सांगातपण आमी होगडायतल्या. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता आमी हर एकल्यांनी देवाच्या मोगांत आनी तसोच जीव जोडून आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमचें पातक सगळें सांडून आमी परत जेजू थंय एक जावन परिवर्तन जावन जिवंक तो आपयता. वेंचीक पुता बरी आनी सुकोवन गेल्ल्या भकऱ्या बरी आमी फाटीं येवंक तो आमकां आपयता आनी आपयता आसतना तो खरो जीव तोसू आमकां दिता आनी थंयसर तो राखून रावता आमकां खेताळां आमी फाटीं येता. आमच्या अस्कतकायेंतलें आमी सांडून सवयेच्या पातकांतलें आमी सांडून भायर ये लाजरा भायर ये म्हणटा आसतना लाजर भायर आयल्या बरी आमी आमच्या मेळेपणांतले पातकाच्या कुसड्यांतले स्वार्थांतले भायर येवंक तो आपयता. भायर येता आसतना तें खरें समाधान आमकां मेळटा, खरो जीव आमकां मेळटा. तर मगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या अंतस्करणाची आमी झडती करूंक जाय. जेजू थंयसर लाजर मरण पावल्या वेळार थंय जायते संगती तो आमकां सांगता लाजर तो ताका जिवंत करतास आनी आमी आदल्या इतर आमी पळयलें थंयसर जल्मातावन कुर्डो आसलो. थंयसर महिमा ते कोणाचें फातक म्हणलें कारण न्हय, बगार देवाची महिमा थंयसर परगट जावच्या खातीर. आनी आज हांगासर आमी आयचें सुवार्थेचें उतर आमी आयकता देवाची महिमा. देखून जेजू आमकां ह्या घडिता मरी पात ताचे थंय आमचो आसलो भावार्थ आनीकी सड आमी फात येवच्या खातीर तो आमचो घट करता. मुगाळ भावा बेडिनो,
एक घडीत म्हाका उडास येता. एक फावटी एका भिरगजीन आसतना एका पिडेस्त म्हळ्यार सारको आसलो ताका झीरवण जायनातली, ताका झीरणातलें केल्लें कारण कितें फिडा म्हणून मस्तू दाक्तेरा गेल्या उपरांत खरेक एका दाक्तेरान सांगलें ताच्या जठारांत पातोर आसा देखून थंयसर ताणें केल्लें खाण जीरणा सवकास जिरता आनी वेग्गी जिरना, ताका भूक लागना देखून तो फातर काडूंक थंयसर ताका ऑपरेशनी जाता. ऑपरेशन जाता आसतना ताका ऑपरेशन दोन पातोर काडटात आनी वार्डा काडटात. वार्डा काडून परतून ताका दूख सुरू जाता आनी दूख सुरू जाताना परतून ऑपरेशन करी जाय म्हणून थंयसर धाकतेर सांगतना मस्त जण धाकतेरान थंय सांगलां मस्त जण दुसरे फावटी ऑपरेशन केल्लें वांसानांत म्हणलें ताणें थंय सांगलां कुटुंबादारा कडेन जखून सक्कडी रडटात मागणें करतात तांकां इगर्जेंती मागतात आनी सांगत अशे वाड्यांत इस्कॉलांत तांच्या भुरगीं आनी अशें हर एक कडेन त्या भावा खातीर मागतात आनी एक दीस याजक थंयसर ताका मेळोंक येता आसतना थंयसर मागणें करता आनी ताका एक उतर तो सांगता तुका कितेंय घडना, तूं बरो जाताय म्हणून एक उतर ताका सांगता. मागणें करता आनी फाटीं येता आनी ताका सांगता जेजूचेर फातये जीव जोडटलोय, जेजूचेर फातये जीव जोडटलोय. आनी तो वळें म्हणटा इसल्या कुशीन एक मरण वेता, तिसऱ्या कुशीन एक मरण वेता, दिसाक 1, 2, 3 जायतीं मरणां ह्या MICतान वेचे आपूण पळयता आनी आपूण वाचतांगी नांगी म्हणलें ताका भें दिसता. आनी ह्या वेळार तें उतर देवाचें उतर जेजू सतमान म्हूण ताका सांगता आसतना लाजाराक जिवंत केल्लो जेजू तुका खंडीत वायटाक सांपडचो ना म्हूण सांगलें उतर घेता आनी कुटुंबाची भात येतात, मागणें करतात आनी ऑपरेशन नासतना MICतान ताका फाटीं हाडटात. मुगाळ भाव भयणीनो बरेपण ताका मेळटा, नवो जीव ताका मेळटा. देखून आमकांय हो जीव आमी जेजूक सतमानल्या वरवीं मेळटा, जेजूचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं मेळटा. आमचो भावार्थ जेजूचेर अखंड आसूंक जाय, दृढ आसूंक जाय आनी हो भावार्थ आमकां जेजूस म्हणटा तुमी सतमानल्यार सर्व संगती तुमकां साथ दी जाता. देखून आमी सतमानूंक जायते फावटी मोरी मारताक कश्ट मारले. जेजू सांगता आसोनी जेजू थंयसर येता आसतना तांकां इल्लोसो दुबाव जालो पूण जेजू थंयसर तुमी सतमानी जाय म्हूण तांकां तिळसोणी दिवन सांगून आनी त्या वेळार ती सतमानता म्हूण सांगल्या उपरांत थंयसर लाजाराक तो भायर हाडटा, जिवंत करता, जीव दिता. तर आमच्या जिवितांत आमकांय जीव जाय आत्मीक रितीन शारिरीक रितीन आमी सुडसुडीत आसूं जाय, धैर्यान आमी आसूं जाय, देवाच्या कृपेन आमी आसूं जाय, संतोशान आमी आसूं जाय. आमचें उणेपण कितलें आमी केलां म्हणलें जेजू लेख दवरिना, बदलाक तें गुंड उदकाक व्हरून उडयता म्हणलें किर्तनांत तो आमकां सांगता. आनी आनीकय तो सांगता किर्तनांत आमचीं पातकां हिमा बरी धोवी करतलो. इसाया प्रवादीच्या पयल्या अध्यायांत आमी आयकता थंयसर जर आमी आमचे पातक आमी वळखनातल्या वेळार आमी हात मागण्याक वयर उबारल्या वेळार आमच्या पातकाची कथा रक्ताची कथा सर्वेस्पर देवाक दिसतात आनी आमचे मागणे तो आयकना. मुगाळ भाव भयणीनो आमी वळखल्या वेळार मात्र देखून जायते फावटी आमकां आमचे उणेपण अचकत काय वळखूंक आमी फुडें सरोंक जाय आनी नवो जीव जोडूंक जाय. तो जीव लाजराक दिल्लो आमकांय तसो सर्वेस्पर देव दिता म्हणलें फातयेणेन भावार्थान भरवश्यान आमी मागया आनी आमचेंय जिवीत जिवा बरीत आत्म्याचेंय कुडीचेंय आनी आमच्या करण्या मुखान आनी आमकां कितें चड उणें घडता आसतना तें आमी सारकें कर सूख मागोवन भोगसणें मागोवन परत सोम्यान दिवचो तो जीव जोडूंक प्रयत्न करया. आमेन. उबे रावया. आमच्या दिसपडत्या जिणेंत जिवचो तो भावार्थ आतां आमी उसारण सांगया. एकाच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या जो रचणार एकाच सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा दी बापातावन जल्मला देवातावन धेय उजवाडातावन उजवाड
खऱ्या देवातान उपजल्लो करदेव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत कोण स्पिलत काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका केविलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूं विभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव जातार तो पुता बराबरी ताकाय समासर को नमस्कार आनी महिमा पवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापले देव सभेक सत म्हणटा पातकाच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण म्हणटा मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक यस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मगाळ भाव भयणीनो बावर्थान मागलें देव आमकां दिता देखून सर आमची मागणी देसवा आशा गरजो ताच्या पांयां तळा दवरया हांव पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे शिकवणे आनी देखी वरवीं पवित्र सभेच्या सोर संद्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर तांचो भावार्थ तीर करूंक बरवसो जिवाळ करूंक आनी मोग कार्याळ करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या गांवांत आमच्या मुखेल्यांनी बरें फुडारपण दिवन अख्ख्या लोकांक मोगान आनी समाधानान जियोंक फावो जाल्लें चिंतप रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या प्राचीत काळार आमी आमचें गुमान आत्मीक संगतींक दिवंक कुटुंबांत मागणे आनी माया मोगाचें वातावरण आसा करूंक कुटुंबाच्या वडिलांनी अदीक मिनत घेवंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवजणांक आनी विद्यार्थीनी परिक्षेक फावो ती तयारी करूंक आनी तांचो फुडार रुपीत करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक हे वेदी भोंवती जमलेल्या आमा समेस्तांनी आमची दिश्ट सर्गी उबारूंक आनी आमच्या रक्तामसाच्या चिंतपातावन सुटका जोडूंक पवित्र येवकारिस्ता वरवीं आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मागीर आमी सर परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक सांगतास परगवांत झूज जावचे ते बेगीन रावच्या खातीर आनी आमची भाव भयणी परगांवांत वावर करनासात तांकांय संपूर्ण रक्षण मेळच्या खातीर स्वामी जेजू त्या राजकीय मुखेल्यांक फुडाऱ्यांक मती गुजवाड दिवन दी झूज रावोवन दी म्हूण आमी मागया सर्गींच्या बापा आमी उसारलेली उसारनातली सर आमची मागणी दयेन तूं मानून घे तुजी खुशी वयतर आमकां ती फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. पुरपुडी आमची
मोगा तुझ्या आमचे नेगिते आसा तुझे सेवेने जाऊन आसा तुझे आशे तुझे कुशे काल सामना कोण आसा आमचे समर्पिता माझ्या दिसा जीवन हे पावन कर कृपा तुझी मोठं आमचे म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदुदरा देवपाक म्हणटात असलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी मेळ्ळें आमच्या नेप्या पयसुबेच्या दवा सरेस्पर म्हणून घे. सर्गेंच्या बापा लाजारान आनी ताच्या भयणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता प्रास चड ताका मानवलो तांचो भावार्थ आनी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक भावार्थान आनी मोगान ओपलेली ती आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावं दी. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ काही दोनी सो आनी आमच्या फैद्यासो जेजू करो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासून तो रडलो पूण तोच नासो. देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. तशेंच आमा समेत ताची दया करून या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार सरकार ताचे मुखार संतोषून खालतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Darbarazo serve Sertane sosa Kurla Tuja veitava Tuja veitava Un servitu kaje Un servitu kaje बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं
ताणें उंडो घेतलो तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटूया. जीवन कोणावरी वे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वंत. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत तसो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्पर आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगयोन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोबर सदोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खा मरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन सुसे ती सोपती बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी मई मागव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदारी बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन संगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटायी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथांक मळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पयसपेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती दियात.
ती या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी Jesu mogar, Jesu dayal, mujhe teye kashita. Swagat tuka, karsan muja, atmyak muja digada. Tukas maka, Ditay at may karsatan Jesu mogar, Jesu dayal, mujhe teye kashitan Swagat tunga, karsan muja, atmyak muja प्रार्थुयांग सुम्या जेजो क्रिस्ता सुमेस्त काळजाच्या बुजवणदारा बतानियांत वसोन आनी लाजराक जीव करून मार्ताच्या आनी मरयेचें काळीज तुवें उतरावरत्या संतोशान भरलें आमच्या हर एका दिसाच्या पास्काच्या जेवणांत आमकां ताच्या जिवान भरच्याक तुज्या दुलोब काळजाच्या गोडसाण साकोंक दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय ह्या गुटाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवांत देवाचो फोतो आमचे भितर येताय म्हूण आमकां भोगूंक दी आनी शेकी आमचें पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रूप पळोवन खंयचेच रचनेक वर्णून नजो तसलो संतोश भोगूंक सरकार आमकां पावय जंय तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळखा दिव्यवाणी